नमस्कार. आयच्या या पणजेच्या सत्याग्रहा भितर तुमकां सगळ्यांक येवकार. पणजेचें वोटींग सोंपलां आनी जी पर्सेंटेज फायनल आमची मरे येता ती 75.28 75.28%. हाजो अर्थ कितें, हो पॅटर्न आमकां कितें सांगता हाजेर आमी भासाभास करतले. 4 मानेस्त स्टुडिओ भितर म्हजे कडेन. पयले आसात गोवा सुरक्षा मंचाचे फुडारी किरण नायक, स्वागत तुमचें. दुसरे आसात म्हणजे आम आदमी पक्षाचे फुडारी सिद्धार्थ करापूरकर, स्वागत तुमचें. तिसरी आसात म्हणजे आमचे चीफ रिपोर्टर जे आज दीसभर पणजे बूथ टू बूथ भोंवल्यात आनी तांणी फील घेतला, लौकीक शिलकर, स्वागत. आनी चवथे आसात म्हणजे काँग्रेसीचे म्हणयारे आनी लिडर राजन डिमेलो. भारतीय जनता पक्षाचे फुडाऱ्याक आमी आपयिल्ले, पण म्हाका सांगले त्या प्रमाणे तांकां सगळ्यांक तांच्या हेडक्वॉर्टरा भितर रिव्यू घेवपा खातीर आपयला. ताका लागून तांची पणजेची अख्खी जी फौज आसा, जी फिल्डार आशिल्ली ती तांच्या पणजी मुख्यालयां आसा. ताका लागून भारतीय जनता पक्षाचो हांगा ह्या पॅनलाचेर कोण ना. हांव सुरवात लौकीक तुजे कडच्यान करता. तूं फूल दीसभर आज भोंवलो, 75.28 आनीक म्हाका दिसता तुवें सकाळीं कॅन्डिडेटांची बॉडी लँग्वेज पळयल्ली, सांजची कॅन्डिडेटांची बॉडी लँग्वेज पळयल्ली. कितें फील आयलो फिल्डाचेर? ओके, मेन इलेक्शन असले ते 4 कॅन्डिडेटांमध्ये असले, काँग्रेस, BJP, GSM आणि आप, 4 कॅन्डिडेटांमध्ये. आणि तितून आमी सकाळीं सगल्यांची रिएक्शनां घेतली, मागीर तशेंच सांजची सगल्यांची रिएक्शन घेतली, 5 उपरांत घेतली. म्हणजे जेन्ना सारको तांकां फील येता कितें जाला आसतलो तो. GSM क्लेम करता की तेंचे जे वोटर आसा ते 95% येयल्या म्हणून, भायर सरल्या म्हणून. आतां तेंचे फाटलो काय रिकॉर्ड ना ते इलेक्शन जिखलेल्याचो, सो 95% वोटर हे तांकां जिखयतले अशें म्हणपाक शकना. आपू क्लेम करता की लोकांचो इतलो टर्न आवट आहा तो आपल्या खातीर आसतलो म्हणून. फाटलो रिकॉर्ड, फाटलो जेन्ना आमी हिस्ट्री पळयता तेन्ना आनी ह्या सिच्युएशन पळयता की 1900 जे 2017तले हें आसलें वोटींग आसलें तें तो एचीव करचो ना अशें आमकां फील येयलो थंयच्यान. आनी तो उलयता तेजे वयल्यान. जशें आमी बाबुशाक मेळ्ळे, बाबुशाची रिएक्शन घेतले. बाबुशाची बॉडी लँग्वेज ओके आसली, नॉर्मल, जसो सकाळी आसलो जो सांजचो आसलो. तो आपली वेगळी वेगळी कॅल्कुलेशन सांगतालो. हे इतली परिकाराची वोट ते भायर सरना, इतले कॅथलीक मायनॉरिटी वोट जे परिकाराकूच पडटाले ते आतां BJPक वयचे ना, परिकार नाशिल्ले. आनी ते वेगळी वेगळी कॅल्कुलेशन आसली, पण एक्झॅक्ट लीड सांगपाक तो शकलो ना की आपूण 1000 मतांनी येता वा 1500 मतांनी येता वा 500 मतांनी येता. हे एक्झॅक्ट फिगर तो तेजे इतले फोर्स आसून, सगळे बुथाचेर तेजे मनीस आसून ते एक्झॅक्ट फिगर तो कोट करपाक शकलो ना. सो ते BJPचे ते सांगता आमचे 1500-2000 तेंचे कार्यकर्ते कडल्यान इनपूट येता, 1500-2000 अशें म्हणटा ते. बट तेंची मजा पळोवपाची म्हटल्यार तेंचे 2 जे स्ट्रॉंग होल्ड आहा, एक जो मायंडकर कावन्सिलर आहा, दुसरो डेगवेकर आहा. ह्या 2 जाग्याचेर तेंच्यांनी सेलेब्रेशन स्टार्ट केलां. पयलीं मायंडकराच्या वार्डान माराण लायले, थंय सेलेब्रेट केले. थंयच्यान ते रॅली काडीत यतिनाचो जो वार्ड आहा थंयच्यान वचून थंय तो सिद्धार्थ बी सगळ्यांक मेळ्ळो, थँक्यू म्हटलें तेणी. मागीर ते इला सांतिनेज थंय येयले, थंय डेगवेकराच्या वार्डान तेंच्यांनी माराण लायलें आनी थंय सेलेब्रेट केलां. कोण काय आपल्याक लज करपाक हे माराण लावन पयलीं अशें करचो ना अशें म्हणून तेंची कॅल्कुलेशन. तेंच्या प्रत्येक बुथाचेर मनीस आहा, सो तेंचें कॅल्कुलेशन पयल्यान तेंची जी लीड सांगता ते पयल्यान मातसो तेंचो कॉन्फिडन्स लेवल हाय दिसलो आमकां फिल्डार. BJPचो कॉन्फिडन्स लेवल हाय दिसलो. बिफोर आय गो टू पॉलिटिकल पार्टीज हांव तुमकां एक ग्राफ दाखयता, चार्ट दाखयता, जो फाटल्या पणजेच्या 6 इलेक्शनाचो चार्ट आसा, वीच वील टेल यू लॉट मेनी थिंग्स. तुमी जर पळयले हो चार्ट स्क्रिनीचेर जर आमी घालो, बाय इलेक्शन जे 2017 जाल्लें थंय फक्त 2 कॅन्डिडेट आशिल्ले, मेन कॅन्डिडेट म्हणटा तशें काँग्रेस आनी BJP. थंय 70% वोटींग जाल्लें आनी मनोहर पर्रीकराची मार्जीन मुख्यमंत्री म्हण 4800 आशिल्ली. ताजे पयलीं जे 2017 असेंब्ली इलेक्शन जाल्लें थंय 78% वोटींग जालें, 78%. थंय BJPची मार्जीन ही फक्त 1000 सुमार आशिल्ली. तर 2015चे जे बाय इलेक्शन जालें, जेन्ना मनोहर पर्रीकार डिफेन्स मिनिस्टर म्हूण गेलो तेन्ना 4500च्या की वयर आशिल्लें. असेंब्ली इलेक्शन 2012चें, जंय भारतीय जनता पक्षाची वेव आशिल्ली, थंय 6000 वयर लीड आशिल्ली. इंट्रस्टींग ताची पयलींची 2 इलेक्शनां, 2007चें जंय लीड फक्त 1500ची लागीं आशिल्ली, आनी 2002चें इलेक्शन जंय परत लीड जी आसा ती 1200ची आशिल्ली, 1200. म्हाका मेन गजाल जी विचारपाक की आज हे जे वोटींग जालां दॅट इज बिटवीन दॅट बाय इलेक्शन आनी दॅट असेंब्ली इलेक्शन ऑफ 2017, 70 आनी 78 हांचे मदीं अशें आज वोटींग जालां इज 75%. राजन बाब, हाऊ डू यू लुक एट इट?
एक दिसता की बीजेपीची कॉन्फिडन्स लेवल इज हाय, whereas your candidate is also not conceding, but he is also quite guarded, yet he has his own calculations. How do you See, analyze I have it? also moved around Panjim from morning. There were booths where I have seen the BJP was totally down, which was never happening earlier. Last by-election also I have moved around when Parikar was contesting. This time in many places the BJP was out and down. And from the calculations of the past, I don't go into exact details, I think we are through by at least minimum 2,000 to 2,500 votes. So बीजेपी जितली 1.5 ते 2,000 क्लेम करता ताच्या चड लीड तुम्ही क्लेम करता. What is it, sir? 2,500 Don't इतली say तुम्ही what क्लेम करता. Because that calculation, what he was saying, बाबू शास्त्री. Babush was saying, is correct calculation. As I have earlier also said, I don't want to repeat it every time. There is a secular vote who's to vote to Bhai, तो फुटिंग म्हणून तरी करून ती 8 तपली तो उजार करून ते वोट घेताले ते सेक्युलर वोट टेकअप होणार नाही पाटी. अँड आप votes, last time there was a hype of AAP everywhere in the when that assembly election took place. This time, and Valmiki also made a statement that if he wins, he will be supporting from outside. So why outside and inside? So the votes सगळे आमकां येतले. ओके, तुम्ही कशें पळयता, कारण ही जी म्हाका स्टॅटिस्टिक्स दिसता 2017ची आनी बाय इलेक्शन जे 70% जालें थंय म्हणटा मुख्यमंत्री आशिल्ले मनोहर पर्रीकार, बट एक बेंचमार्क म्हणून जर घेतलो जाल्यार 2017ची जी दिसता जंय अशीच परिस्थिती आशिल्ली, पण सगळ्यांत व्हडलो फॅक्टर जो आशिल्लो जो तुमचो कॅन्डिडेट थंय केतन पाटेकर जाका भायल्यान हाडला म्हूण प्रचार जाल्लो आनी आज हांगा स्वता सुभाष वेलिंगकार उबो रावला. हाऊ मच डिफरन्स दॅट इज गोइंग टू मेक, आनी आज हो वोटींग पॅटर्न पळयतकीर तुमचे अंदाज कितें सांगता? फाटले 15 दीस हांव पणजे आसा, फिल्डाक काम करता आनी आयज सबंद दीस हांव फिल्डार आसा. फाटले 15 दिसांचो जो म्हजो अनुभव आसा, गेल्ले 2017चें जें इलेक्शन आशिल्लें, ज्या वेळार केतन भाटीकार आशिल्लो, ताका आमी निमाणे वेळार भितर हाडिल्लो आनी अशी परिस्थिती आशिल्ली त्या वेळार आमी पणजे उबी रावता काय ना अशी परिस्थिती आशिल्ली. मागीर आमी थारायलें पणजे इज कॅपिटल आनी थंय आमचो आसूंकूच जाय म्हणून लास्ट मिनीट आमी केतनाक थंय उबो केलो. आनी आमी जाणा आशिल्ले की केतनाक उबो केला आनी हें आमचें फर्स्ट इलेक्शन, आमकां पार्टी फॉर्म केल्यार 2 म्हयने सुद्दां जाले नाशिल्ले. म्हणून आमी थारायलें की बाबा आमकां थंय नाल्ल फोडपाचो आसा म्हणून केतनाक थंय उबो केलो. आनी आमी तेन्ना जाणा आशिल्ले आमची एखादी 500 पर्यंत आसतली म्हणून. आयज परिस्थिती ती ना. ताजे फाटल्यान 2017चें इलेक्शन ते आयज पर्यंत अशी परिस्थिती आसा. ना म्हणल्यार सुद्दां पणजेकार मनोहराक खूब वयर पळयताले, हाय रिस्पेक्ट दिताले आनी कोणूय उबो रावल्यार मनोहरा खातीर जिखतालो. तो मनोहर दिल्ली आसूं नाल्यार हांगा आसूं, मनोहर म्हणून जिखतालो. पार्टी म्हणून बेज वोट्स आसाच, पूण मनोहर म्हणून जिखताले. सिद्धार्थ जितल्या वेळा जिखला 1069 आनी 1444, ही जी मतां आसा ती मनोहर आली, सिद्धार्थाली न्ही. सिद्धार्थाक स्वताची बीजेपीची सोडली जाल्यार बेज कांय ना स्वताची मतां सिद्धार्था कडेन. ताणें कितलेंय आज तुम्ही या 75.28ची एनालिसिस कशी करता? आयची परिस्थिती अशी, आमी काल सुद्दां म्हणलां, फायट इज बिटवीन काँग्रेस अँड अस. वी आर स्टील सेईंग दॅट वील बी प्रूव्ड ऑन 23rd. सिद्धार्थ इज ऑन द 3rd प्लेस. आमी पळयता एक सदांच तुमकां ते हिणायताले की 200 मतां, 250 मतां, 300 मतां. ह्या खेपेक तुमची कितली मतां? ह्या खेपेक आमी कमीत कमी 2200 मतांनी निवडून येतात, जिखून येतात. सगळ्यात तुम्ही 2200 मतां निवडून येता ताजें हांव कॅल्क्युलेशन सांगता. बरें, ताणें अडेच म्हणला, ताणें अडेच म्हणला. यू सिरियसली वॉन्ट मी टू टॉक अबाउट दोस 300 एक्स्ट्रा वोट्स? आता ह्या 2000च्या हातूंत भितर तुमचे 2000 खूब महत्वाचे, कारण फाटली खेपे जेन्ना तुमचो कॅन्डिडेट उबो रावलो, एवरीबडी एक्युज्ड यू ऑफ गिविंग अ विक्टरी लॅप टू बीजेपी बाय गेटिंग दोज 1900 वोट्स. आणि सगळ्यांचे म्हणणे आशिल्ले की त्या तातूंतली 50% मतां जरी दुसरे वटेच्यान वतात जाल्यार बीजेपीचो कॅन्डिडेट जिखना. आज जेन्ना तुम्ही कॉन्सिक्युटिव्हली सेकंड टायम तोच प्रयोग करतात आणि अशी जेन्ना वोटींग पर्सेंटेज इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू 2017 असेंब्ली इलेक्शन आमकां दिसता, तुमची एनालिसिस कितें?
पळय हांवूय खूब फिरले आमी सो देर इज एक पर्सेंटेज आसा ऑफ सायलंट वोट जो सायलंट वोट तुका कसोच दिश्टी पडना ग्रावंडार आनी तो सायलंट वोट आज तुका 75.28 येता जेन्ना हॉलिडे सिजन आसा पणजेकार हॉलिडे वचनासतना सुद्दां रावले कित्याक तांकां चेंज जाय म्हणून कित्याक ह्या ते विटल्या न्ही प्रत्येक जाण उडयो मारतात बेब्या भशेन सो हें तांकां पळोवपाक नाका आनी त्या खातीर आमकां दिसता की हो वोट एक्स्ट्रा आसा हो चड जाला पर्सेंटेज वोटींग तो आमकां येतलो आनी आमकां दिसता आमकां 7,000चे वयर पडपा जाय अशें तुम्ही तुमचं एस्टिमेट Estimate 7,000 लीड बीड सांगणार एटलीस्ट 7,000 पट्ट म्हणून 7,000 पडपा जाय आमकां 7,000 मतात तुमकां पडटा. चड मिनिमम 7,000 या सी या किरण बाबाजी सांगता ताका खूब म्हत्व आहा की पर्रीकराचे वोट आसा ते बीजेपीचे वोट न्हू आनी एक हांव तुका आयज क्लियर सांगता हांव आतांच एक बूक रिलीजाक आसलो सद्गुरूचो ऑन मनोहर भाई उत्पल स्पोक ही स्पोक माझ्या बापाय कडेन आपूण शिकला ट्रस्ट कितें पळय तो आनी ट्रस्ट धरून म्हाका हे फावटी राजकारणान येवन भितर पडोन कसो बॅकफायर जालो तोय म्हाका कळलो इट वॉज अ व्हेरी क्लियर सिग्नल that he is wounded, he has been betrayed by the BJP, and therefore those votes of Bai are not going to the BJP. वॉज अ इंटरेस्टिंग मुद्दो परत परत येता की उत्पल दुखावला No, त्यांना just मनोहर now he said it. I was there. I'm coming Yeah. from. I'm not. So, no, the one is in front of the chief minister. सांगले आपण ट्रस्ट केलो आणि किती one party is saying it and one party is campaigning against your own party and telling your supporters not to vote for your own party. when you say These I are have two been different ditched, things. when you say I have been ditched, Yeah. the message has gone. लोक एक वॉज ऑफ फील आहा की मनोहर पर्रीकराचे वोटर्स तांणी म्हळ्यार की मनोहर पर्रीकराचे Yes. वोटर्स That's correct. बाबूशे म्हणटा मनोहर पर्रीकराचे वोटर्स सो एक गजाल सगळे जाण हांगा मान्य करतात की बीजेपीची मतां ही बीजेपीक वतली इट लुक्स लायक मनोहर पर्रीकराची म्हणजे मतां आशिल्ली आर गोइंग टू बी द डिसायडर वोट्स त्या मतांचो फिल्डाचेर फील कितें येता ओके टिकेटी जेन्ना बीजेपीचे अनावन्स जाताली पळय न्हू खूब लेट केलें तेंच्यांनी 28 लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन 29 आसलो 28 पर्यंत तेंच्यांनी डिसायड करून नासली तेन्ना कळटालें बीजेपी डिवायडेड आहा म्हणून भितर तेंचो फोर्स डिवायडेड आहा म्हणून उत्पल आनी सिद्धार्था म्हणजे बीजेपी आनी उत्पलाच्या फोर्सा मदीं उत्पलाचो आपलो एक हे आसलो आनी लास्ट जेन्ना डिसायड जाली उत्पलान निराशा व्यक्त केली तेन्ना दिसलें ती बीजेपी हांगा मार खातली म्हणून ह्या सिटाचेर कॅम्पेन चालू आसली उत्पल तसो भायर सरलेलो पयलीं दिसना पण मागीर तेणी ग्रुपानू कॅम्पेन केलें आनी सिंगल इंडिविज्युअल म्हणजे खंयच्याच बाकीचे बीजेपी वाल्याक घेन आसतना तो घराघरांनी गेल्ले That's सांगपाक गेलो आमचे तो. आपण आपला- तूं वाद घालता की ताणी नक्की कितें सांगलें का म्हणून लेट्स He specifically said, Yeah. तो एकटो कोणाक घेयन आसतना गेला तो. let him complete that has- let him complete now सो अशें दिसलें की उत्पल ना हय. उत्पल ना म्हणजे परिकार ना परिकाराची मतां दुसरे कडेन वयतली काय बाय ती भायर सरची ना अशें एक हें आसलें पिक्चर आसलें पण कॅम्पेन निमण्या टप्प्यार येता म्हटल्यार उत्पलू भायर सरला उत्पलाचो दुसरो भाव अभिजातू भायर सरला तो सिंगल स्वता भोवला बेजार आसलो आयज सुद्दां आमी उत्पला कडेन उलयल्ले पर्सनली बायट दिवपाक तेणी म्हटलें ना आपल्याक दिवपाचें ना आपलो इच्छा ना दिवपाची तो एक बेजार आहा तो feel आसा. आहा पण तेजो फायदो दुसऱ्याक जातलो अशें म्हणपाक शकनात आपूण बेजार आहा पण आपले हांगा आपले जे पण मत काढून दुसऱ्याक मार अशें तूं उत्पलान सांगला अशें तुका दिसना आय कम टू यू या एक हय सांगात म्हजे एक एक्सपिरियन्स सांगता हय. ह्या दिसांनी भोंवता आसतना 1-2 घरांनी पावलो म्हजी क्लोज घरां किरण बाबी हो कितें आयिल्लो अरे अशें चल्ला नेराव मडगांव पणजे आसा सद्या 100% मत तुका आयज पर्यंत बीजेपी सोडून दुसरे कडेन मत मारलें ना गाळी मारल्यो हाणें उत्पलाक काबार केलो कायमचो उत्पल काबार जालो पॉलिटिक्सांतलो हाणें केलो हाका आमी कशेंच सोडपाना आतां हे बाईचे वोटर हे बीजेपीचे वोटर न्ही हाका आमी कशेंच सोडपाना आनी म्हजे घरांतली भावोजी सगळे मेळून 27 मतां आसा 27 मतां वेलिंगकर सराक ताका आमी वळखतात ही परिस्थिती ग्राउंडार आसा See, today I'll tell you, Yeah. in the presence of Chief Minister and as our Additional Solicitor General, as Chief Guest there, he makes it very clear. माझ्या बापायन म्हाका ट्रस्ट कितें तो शिकयलो तेणें सगळ्यांचेर ट्रस्ट केलो तेणें बाबडा विजय बाबाचें कौतुक केलें कोणें उत्पलान तेणें उतर दिलें तेणें पाळलें म्हणून आपणें विसारलें म्हणून ताका तेणें एमजीच्या वखदारी आमचे 21 सीट येयलेले म्हणून खूब जाणांनी सांगलें बापाय आतां तिंका भायर दवर आपणें पासून सांगलें बापाय हो चान्स आपणाक बापायन सांगलें आपल्यान तिका शब्द दिला तो शब्द आपण पाळटलो वी कीप देम इन पार्ट ऑफ Okay. एक गजाल- yeah. वन मिनिट चीफ मिनिस्टरच्या फुड्यान तो सांगता
की आपण ट्रस्ट केलं तो पयलो आपणाक राजकारणात भितर येवपाचें नासलें आपणाक हाडलो आनी आपण ट्रस्ट that indicates what he has done during ही ऑल्सो campaign. से ताका नाराजी दाखयता हांव इंडिकेट आनी Okay, बरें. यानं उलयलो ते Siddharth, indicate- I'll take you and then I'll go to booth analysis with लौकिक. काय सांगात? पळय हांव कितें म्हणटा पर्रीकाराचे जे वोट आसा ते बीजेपीक येवपाकूच ना आनी हे सिद्धार्थाक पयलींच खबर आशिल्लें म्हणून ताणें ती नाटकां केली गाडी फोडपाची ओके तो सेंट्रल मिनिस्टराक हाडलो ताका गरजूच नाशिल्ली न्ही सेंट्रल मिनिस्टराक कितें हाड पण तो भिलो म्हणून ताणें तें हाडचें पडलें ताका गरज आशिल्ली कित्याक तो जाणा ताका तें येवपाकूच ना म्हणून हांव सुद्दां खूब फिरले कडेन म्हाका सुद्दां लोकांनी सांगलां की आमी हाका सिद्धार्थ आमकां नाकाच म्हणून ह्या खेपो ताणें क्लियरली सांगलां आमकां सो आमकां दिसता तो एक्स्ट्रा वोट जो आसा तो तांकां येना तो आमकां येत म्हणून कळ्ळें तुका कित्याक आमी येत म्हणून. हय येत म्हणून हांव कशें सांगू 23 तारखेक कळटलें न्ही बरें. ओके. हय. लौकिक एक गजाल जी आसा ती म्हळ्यार बुथांची अल्टिमेटली बुथ्स मॅटर आनी आज जेन्ना तुमी बुथाची गेला आनी वोटींग पर्सेंटेज जी पयली जाल्यार जांची बीजेपीचे जे स्ट्रॉंग बूथ आशिल्ले आनी काँग्रेसीचे जे स्ट्रॉंग बूथ आशिल्ले हांचें चित्र कशें दिसतालें? ओके हांव रायबंदरच्यान सुरवात करता. रायबंदरा सदांच बीजेपीचो स्ट्रॉंग होल्ड रावला. स बूथ आसा थंय. जेन्ना बाबूश फर्स्ट टायम सिद्धार्था अगेन्स्ट रावले तेन्ना तेंची 1000 बी अशी लीड आसताली ती तेणी देंवन 74 समथींग कितें देंवेल्ली इन 2015 जनरल इलेक्शनाक. मागीर दुसरे बाय इलेक्शन तेणी कॉन्टेस्ट करून ना ती ऑटोमॅटिकली परत वयर गेली. सो हे पावट तेणी आपल्या ऑफिसूच बाबूशान रायबंदरा घातले जाल्यार आपल्याक कॅश इन करपाक जाय आपल्याक थंय चड मतां घेवपाक जाय तो लीड घेवपाक जाय जिखतलो जाल्यार. बट थंयचें सिच्युएशन आमी भोवले उपरांत तशें दिसना. थंय रुपेश जो एक कावन्सिलर मेन बीजेपीचो आहा जो मातसो दुखावला सायडीन आहा पूण आमकां इनपूट आहा थंयचे की तेणी सुद्दां आपल्या कार्यकर्त्यांक सांगलें आपलें कितें तें चालू आहा आपलें उलोवप चालू आहा आपलें कितें दुखलां तें डिस्कशन चालू आहा बट तुमी बीजेपीक मतां मारा म्हणून ही सिग्नल तेणी आपल्या कार्यकर्त्यांक दिला इतलें थंय आमकां इनपूट मेळटा भोवल्या उपरांत. सो अशें दिसना की रायबंदरा बाबूश लीड घेवंक पावतलो अशें दिसना. बीजेपी आपली एटलिस्ट ती 74 तरी तेच्या अगेन्स्ट पयलीं घेतलेली ती मेंटेन करतलो अशें दिसता. तुमी म्हणटा कितें की बीजेपीची लीड रायबंदरात देंवतली बाबुशाक लीड मेळची ना. हय जे That is the kind of 2015 जनरल इलेक्शनाक जी सिच्युएशन आसली ती आसतली. मण्यांतली पळयल्यार मण्यान मातसो डिवायड लास्ट टायम बीजेपीक मण्यान सारवार केली जेन्ना रायबंदरा देंवली आनी बाकीचे एरियेन बाबुशान बरें हें काडलेलें मतां काडलेलीं तेन्ना मण्यान बीजेपीक साल्वार केली. ती थंय बाबुशान तें पळोवन आपलें एक ऑफिसूच मळ्यान घातलें ऑपरेशन सगळे आपल्या कॅम्पेनिंगाचे ते मळ्यातल्यान स्टार्ट केले. खुबशे ताचो फायदो बीजेपी जातलो बाबुशाक? जातलो तेजो फायदो जातलो. खुबशे मनीस जे बीजेपी वांगडा आनी सीएमा वांगडा सीएमाच्या ऑफिसान काम करताले ते सुद्दां फुटोन बाबुशा वांगडा आसले. आयज खुबशे बरे म्हणजे पोन्ने कार्यकर्ते बीजेपी ते सुद्दां फुटले. खुबशे बरे हेचे बीजेपीचे म्हणजे 20 वर्सां 25 वर्सां बीजेपी वांगडा अशे आमी मनीस पयल्या जे हेवटेन येयले अशे. सो तेंचे बॅलन्सिंग जातलें बरें कित्याक बीजेपीन डॅमेज कंट्रोल करपाक खूब मेजर्स घेतल्या. आमी पयल्या तेंचे लिडर रातचे 12 पर्यंत बसून खंय कितें प्रॉब्लेम आहा कोण बेजा तांकां कसो मनोवपाचो ते तेंचे चालू आसलें. सो तितून एक 2-4 बूथ आहा ते एक वेळ 2-2 अशें जावपाक शकता म्हळ्यान 2-2 पूण एके हितून बाबुशाक 2 कडेन लीड मेळटली हेवटेन दुसऱ्या 2 बुथांनी बीजेपीक लीड मेळटली. पूण एक 50-50 दवरया आमी ते. आयर सायड बाबुशाक सुद्दां दिली जाल्यार मागीर आल्तीन येयले. आल्तीन 2 वार्ड आहा. इवन तो केरकराचो जो बाबुशाचो कॅन्डिडेट आहा कावन्सिलर आहा थंय सुद्दां बीजेपीक लीड आसतली पिक्चर आहा. प्रॉपर पणजेन येयलो जाल्यार मसांदे आमोरी बी आहा पळय न्हू थंयचे एक सगळे समान गेले अशे इक्वल हितूंतल्यान गेले लीड दितात ते. वैदेईचो बी वाडा तो बीजेपीक लीड दिता तितली लीड दितलो तो. मागीर चड तांकां फायदो जाता बीजेपीक तो मायनकराच्या वार्डान आनी डेगवेकराच्या वार्डान ते केन्ना खंयच्याच परिस्थितीन तेंची लीड बीजेपी खातीर केन्ना देंवल्ली ना. तेजे उपरांत आमी हेवटेन दिले फुर्तादोच्या हितून बी मखिजाच्या हितून मखिजा हे पावट हरशी बाबुशाच्या कॅम्पांतलो बाबुशाचो कावन्सिलर तो पूण हे पावट तो बाबुशा खातीर येवना बाबुशा खातीर ओपन नासलो कॅम्पेन करतालो तो. आमच्या इन्फॉर्मेशन ती कॅम्पेन बीजेपी खातीर नासली वा बाबुशा खातीर नासली ती मतां खंय वयतली ती सांगपाक येना ती मतां खंय ती आपाक वयतली काय तिसरो ऑप्शन म्हणून काय ती GSMाक येतली GSMाक येवपाचे चान्सीस कमी आहा पण सो तो एक वार्ड सोडलो. मागीर रूथ फुर्ताद आनी सुरेन फुर्ताद हे 2 वार्ड आहा जंय फुर्तादोचो होल्ड आहा. फुर्तादो आयज आमी पयला तो दीसभर बुथार आपल्या बसून आसलो ती फुर्तादो कपल बुथार बसून आसले आनी तेंचे जे वोटींग पॅटर्न सुद्दां पयलो जाल्यार तेंची ती कन्सिस्टंट हय 60-64 अशें आसता व्हडले सगळे लोक थंयचे भायर सरना. सो ते
ती मतदान जाला म्हणून तेजो फायदो बाबुशाक जातलो सो तूं कितें म्हणटा बेसिकली हो जर ट्रेंड जर पळयलो जाल्यार यू कॅनॉट रूल आउट बीजेपी जे सगळे जाण म्हणटात की यू कॅन रूल आउट बीजेपी बिकॉज मनोहर पर्रीकर इज नॉट देर दॅट्स ना, नॉट ती द परिस्थिती ना, ती सध्या परिस्थिती ना दीज आर इंटरेस्टिंग थिंग दीज आर आज आमी force- ग्राउंड रियलिटी अनलेस तुम्ही म्हणता तशें की बीजेपीच्या सगळ्याच मतदारांनी बीजेपी विरुद्ध बंड केला तू जाला कितें हय आमचें कितें जालां तुवें जाला कितें तू तुजो ट्रस्ट हा तुज्या रिपोर्टाचेर हय आसपाक जाय 100% आसा and we are lacking the trust now. 1, 2, 3. हय All from the तुम्ही political. 3 versus 2 केलं सध्या Not 2. Why? You are also there. आय हॅव टू ट्रस्ट माय रिपोर्टर Trust the report. Trusting. Yeah. Okay. But see, all three feel that BJP is not coming. I think this signal is clear. I also agree with him. We cannot run away from real facts of life, which is not the truth I told you yesterday. Yeah. One girl has put a tweet, you seen that? Yeah. So, see what he says, the silent vote this time will make the exit polls go for a toss. Yes. Tremendous silent. And I'll tell you one thing. Silent voter, अंडरकरंट म्हणटा silent voter is against the party in power. नी was undercurrent If I am with you when you are ruling, no why I'll I'm be asking no enthusiastic. Kajan Bhai, why I'm asking this question also I'll tell you Yeah. that BJP for last 25 years nurtured this constituency and there is a set pattern जसं लौकिक आज हांगा बसून टाप 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 करून बूथ पळोवन सांगपाक शकता की पॅटर्न कितें आहा काँग्रेसीन ती कॉन्स्टिट्युएन्सी केन्नाच नर्चर करपाचो किंवा डेव्हलप करपाचो प्रयत्न केलो ना suddenly today just because of absence of Manohar Parrikar we are trying to throw that pattern to a toss is this believable and why आता पळय एक व्हॅक्यूम तयार जालो हय सो ह्या व्हॅक्युमान प्रत्येक जण आपलो राजवाडो तयार करपाक सोदता कळ्ळें तुका सो सगळे आयले भितर ओके आमचो वाल्मिकी आशिल्लोच पूण सांताक्रूज आनी ताळगांव लडटालो तो पणजे भितर सरलो वेलिंगकार केन्ना नाशिल्लो पणजे इलेक्शनान पयलीं तो भितर सरलो कळ्ळें तुका कित्याक एक व्हॅक्यूम तयार जाला थंय आतां सद्या सो सगळे त्या व्हॅक्युमा भितर आपलो तुम्ही बेसिकली म्हाका कितें Now when you brought सांगतात Velinka no no here. just No, no. no no one It's thing a तुम्ही fact. बेसिकली म्हाका कितें सांगतात की जो तो 2017 असेंब्ली इलेक्शनाचो 1069 ची जी लीड दाखयता बीजेपी ह्या व्हॅक्युमा भितर ती लीड सक जातली म्हणून हय दॅट्स व्हॉट यू आर सेइंग that this vacuum is going to suck that lead of 1069 ना 1069 म्हणून पूण ताकाच अशी मेळटली अशें सांगूंक शकना न्ही ती No, I Yeah. will tell you one Yeah. thing. When he brought out that, I'm telling you, that vacuum of Bhai, that voter, I believe sincerely will go to Velinka, sir. okay Because he was looked at as his guru. you are saying that And he has betrayed the son, You are and saying one they are side he has making- betrayed the guru. you are saying So they there are is going to making be the dent you are saying they are making the They are dent sucking that vote. फायनल किरण बाब They will suck that vote. ही जी गजाल आसा They will suck that हय vote. ही जी गजाल हांव तोच फायनल म्हाका सांगात की हो जो पॅटर्न दिसता आनी 25 वर्सांचो पॅटर्न दिसता हो एका इलेक्शनाक ह्या व्हॅक्युमाक लागून सडनली चेंज जातलो They will suck that. या लेट्स फायनल नंबर 1 व्हॅक्युमा लागून जो इफेक्ट जातलो तो इफेक्ट जातलोच पण लौकीक बाबान आतां तें सगळें जें सांगलें तो वेलिंगकर सराक कन्सिडर करना ना. करूंच ना. तो आपल्याला तें सगळें सांगीत हांव सांगता. तो आपल्याला सगळें सांगीत आसा तुम्ही म्हणटा कितें न्ही आतां एक खबर सांगता पळय आतां एक तुम्ही म्हणटा खबर की वेलिंगकर सर इज द गेम चेंजर फॅक्टर हा Yes, yes. येस Yes. and that is why आणि वेलिंगकर सर विल डेमोलिश दॅट फॅक्टर डेमोलिश दॅट पॅटर्न 100% Okay, final. 100% there is no doubt about फायनल it. एक आय विल अलाव यू टू रिप्लाय देन आय विल टेक फायनल कमेंट्स या ओके वेलिंगकर सर कन्सिडर करू ना म्हणटा कन्सिडर केला पण सर आमकां सकाळी मेळ्ळें सरान सांगलें नवी पार्टी जी आसता जे पयलें इलेक्शन आसता हरपा खातीर दुसरें इलेक्शन हरोवपा खातीर आनी तिसरें इलेक्शन आसता जिखपा खातीर आतां तेंचो जो हें तिसरें इलेक्शन पण तेचें पयलें इलेक्शन हरपा खातीर धरुया दुसरें इलेक्शन हरोवपा खातीर आसपाक जाय तें शक्य जावना सो आतां तेंचें इलेक्शन हें हरोवपा खातीर आसपाक शकता फुडलें इलेक्शन तेंच्यानी जिखपाचें चिंतता तेन्ना आमी म्हणटा हांव तुमकां कन्सिडर करता Okay, this is a very interesting explanation. See, that's why I trust my reporter. He comes out with very logical explanations. Final comments. Final comments. Final No, comments. I- You are sticking to your 2,200. 2,500. 500. Okay. 2,500. You are not even giving me a concession No, of making no, an error no. of 300 votes. No. You keep your error with you. Yeah. Yeah. 2,500. I'm not erasing that error. Let Yeah. it be there. My content is 2,500. Yeah. But I must tell you Yeah. that vacuum vote will be sucked by. Will Velinka.
फायनल तुम्ही सांगा. तुम्ही म्हणता 7,000. आमकां 7,000च्या वयर पडटले अशें आमकां दिसता, कारण आमी प्रत्येक घरांनी गेल्यार आमकां तुका जो 24 तारखेर येवचो पडटलो हांव. हय हांव आसा 23 मागीर तारखेर. आसा तो आसा. He is in the studio. हांव आसा, ते हांव भितरूच आसा. He is in the सात studio. तारखेर हय If that statement it can come back to bite him. Yeah. म्हाका बायट करूंक शकता. ना, तो त्या दिसा दुसऱ्याक धमकावपाक म्हागेल्या करपाक कितें जाय. आमी इलेक्शनान तुमची इतले वर्सां ना. ना, ना, ताका हय, लागता, so ताका म्हणजे But you are knowledge- saying that हय. you are saying तुमचा ग्राउंड फील आमचं ground feel असा की- you are हय. at least I can take it from you that तुम्ही म्हणतात की your tally will go substantially up Substantially from up. 2017. हय. हांव इतल्याचेर थांबता. हय. म्हाका दिसता एक इंटरेस्टिंग गजाल हांगा आयल्या सगळे पॅनलिस्टां कडच्यान, आनी एक जर भारतीय जनता पक्षाचो कॅन्डिडेट आनी रिप्रेझेंटेटिव्ह जर हांगा आशिल्लो तर ते म्हणटाले की मनोहर पर्रीकाराची मतां खंय वचची नात, ती आमकांच येतली. बट ऑल पॅनलिस्ट रायट नाव आर मेकिंग अ व्हेरी व्हेरी क्रुशल पॉयंट. हे जे 75.28 आसा, इट इज व्हेरी क्लोज टू दॅट असेंब्ली इलेक्शन टॅली ऑफ 2017. आनी थंय जी लीड आशिल्ली ती 1069. आता ही 1069च जर मनोहर पर्रीकराची स्वताची अशी धरली, विच इज अ व्हेरी कन्झर्वेटिव्ह एस्टिमेट, तांची स्वताची विल बी मच ट्वायस थ्रायस देन दॅट, जाल्यार ती मतां खंय वतात म्हाका दिसता हाजेर ह्या इलेक्शनाचें भवितव्य कळटलें. आनी एक गजाल आसा सायलंट वोटराची बाबतींत, जी मनोहर पर्रीकराची स्वताची मतां आशिल्ली, म्हाका दिसता तीच ह्या इलेक्शनाक खूब सायलंट उरतली. सो दॅट सायलंट इफेक्ट आमकां 23 तारखेक कळटलो. आनी जशें हांवें म्हळें की जी वल्गना हांगा जाल्यात त्यो 23 तारखेक दे कम बॅक टू बायट देम ऑर दे कम बॅक टू विश देम, ते आमी पळोवया. आयले इतली बरे तरेन मतां मांडली. थँक्स अ लॉट पवित्र. नमस्कार.